एका पुढे वाचली गीता कालचा गुंडळ चांगला होता अशी मराठीत एक म्हण असा. म्हणीची योग्य विस्कळवणी प्रत्येक मनीस करू शकता. बुधवारा फातोडेर दोनापावला एक अपघात घडलो. वाहतूक नेम फाट्यान मारून गाडी चलोवन अपघाताक कारणीभूत थारपी जगदीश सरदेसायाक पणजे पोलिसांनी अटकूय केली. अपघाता वेळार ताची दादागिरी सगळ्यांनी पळयली. ना पळोवंक आतां पळया. असं उलयता हो मनीस. What did I say? What did I say? What did I say? ऍक्सिडेंट सगळ्यांकडे जाता हांगा आणि खंय असं उलयता हो. Okay, now speak. I'm recording everything. I'm recording everything. I record. Hello, Papa. Hello. Papa, इंदोर जॉबला त्या पुलिसाचे काय छान आहे सीसीटीव्हीचे. सगळे राहूया. आम्हाच राहत. उतरा सगळे. पुलिसाचे काय छान इंदोर जॉबला. ओय. आज ह्या जगदीश सरदेसायाक जामीन मेळ्ळो. आता तुम्ही म्हटले मिडियान हो हांगाच विशय सोडपा जाय आशिल्लो. मात भायर येवन ताणें घातिल्ले सोशल मिडिया स्टेटस बऱ्या मनशाक अस्वस्थ करपा सारके. बऱ्या कामाक जितली पब्लिसिटी मेळना तितली वायट कामाक मेळटा. मिडियान बरी पब्लिसिटी दिली असो ताचो पोस्ट. अपघाता उपरांत तो फोनार उलयतनाचो हॅलो पप्पा हो डायलॉग बरोच चर्चेक आयलो. त्या डायलॉगाचेर ताचो दुसरो पोस्ट. तो म्हणटा लोकांच्या विचारां परस हॅलो पप्पा डायलॉगाक चड वजन. आता हो प्रकार पळयत जाल्यार मराठीतली ती म्हण सारकी लागता काय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.